म्हाका दिसता the shocking part is the chaotic silence of leaders, MLAs, ministers in the background. I condemn this statement made by Gautam Khattar. आनीक असले मनशांक, हेट मॉंगरांक, ह्या मनशांक गोंयांत बॅन करपाक जाय. The chief minister, who is the home minister, should immediately arrest this Gautam Khattar. I think so. हे कोणाक बीजेपी सरकारान कोणाक हाडटात ते आनी हांगा स्टेटमेंट दिता टू हर्ट रिलिजियस सेंटिमेंट्स वेअर द डिवोटीज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आर फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज. They are trying to target, put a divide among the communities. हे गोंयान सक्सीड जावचें ना. The attack on St. Francis Xavier is an attack on every true Goan. I'm sure, given the functionaries present on the stage and may have been present in the audience, police officials also must have been present. The Vasco police should suo motu register offence for communal disharmony and for creating this kind of a situation with these insults to the religion, to St. Francis Xavier, and for hurting our religious sentiments, and arrest this man who has come to create a communal divide in Goa. गोंयान तुमी पळयता कितलेशे इश्यूज आयज आमी चालू आसा आनी ह्या इश्यूजाचेर सगळे झगडटा, झुजता, गांवचे लोक झुजता. पण हें दिसून येता की हें खंय ना खंय जो इश्यूज एक्च्युअल इश्यूज जे आसा ते इश्यूज डायवर्ट करपाचो प्रयत्न हो सरकार तरी करता. And if the government of Goa has any respect for St. Francis Xavier, Maureen Gudino should be stripped from ministry. And all these three MLAs should resign. Next 48 hours we'll wait for your reply. Otherwise we'll take whatever course of action we want to take. सरकाराचेर फंड पडोंक जाय व सरकाराक उडोवंक जाय. सगळे पाड घालता तो सरकार. सो आय बिलीव अँड बिहाइंड ऑल दीस थिंग्स हो सरकार आसा. सो आमी डिमांड करता पयलो म्हळ्यार दॅट मिस्टर मार्विन गुदिनो नीड्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज मिनिस्टर्स पोस्ट. ताजी जी जबाबदारी आशिल्ली, he should have stopped that speaker from making that statement. Only 2 sections घायलो आहे under BNS. Only 2 sections. This is all hands in glove with the government. तो हांव विचारपाक सोदता तो खंयचे वाटेन आतंकवादी. आमचे देव खंयचे वाटेन आतंकवादी जाले. केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले, केन्ना कोणाचें कितें वास केलें. सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमच्या गोंयच्या साहेबाक आयज ताणें अपमान केलो आनी हो अपमान करप, गोंय साहेबाक अपमान करप हो आमच्या आख्ख्या गोंयकार भाव भयणाचो अपमान जावन वयता. ह्या विधानाचो सत्ताधाऱ्यांनी खर निषेध केला. ते स्टेजीर आमकां आपयले लॉर्ड परशुरामांचे जयंती म्हणून. आमी गेले थिंगा बरें कितें आयकपाक. आमकां खबरूच ना कोण स्पीकर आहा ते. 2दा प्रयत्न केली सांगपाक ऑर्गनायझरां बंद करा म्हणून. आनी तुमी पळयला आसतले 2दा चिटी दिली तरी आसतना तो बंद जायना. आनी सेकंड टायम चिटी गेली तेन्ना बंद करपाक तो बंद जातालो तेन्ना कोणे तरी ऑडियन्सांचो बोर्ड मारली ना चालू दवर. थिंगा तरी आनीकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले थिंगाच केस्तांव जावपाची. कारण इट इज फंक्शन म्हाका दिसता तें गव्हर्नमेंटाचें. धर्माचे कितें बरें आहा तितलेंय तुमी उलोयात. बट गोंय म्हणटा तें आमचें एक स्टेट वे वी ऑल लिव युनायटेडली. वक्तव्य थंय जालां म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आमी सगळ्या स्तरार ते कंडेम करतात. असल्यो गोश्टी आमी गोंया भितर टॉलरेट जावपाक दिवपाक ना. आनी आमकां खरेंच खबर नासलेले बाबा हे स्पीकर कोण आनी खंयचले स्पीकर. आनी आमी थंयसर स्टेजीर आसून आमकां कांय कळना कितें करपाचें. बट द ऑर्गनायझरांक आमी सांगलें आनी ऑर्गनायझरान ताका ट्राय केलो 2दा स्टॉप करपाक लागून. बट ही कॅरी ऑन विथ हीज स्पीच. म्हाका दिसता जे घडलां तें खूब रॉंग घडलां. Strongly condemn the irresponsible and offensive statement made by one individual. ताजें नांव पासून घेवपाक नाका म्हाका. Such remarks are deeply harmful, hurtful to the sentiments of the Goans. So एक हांवें ते पिक्चर पळयल्लें
आय एम नोबडी म्हणटा बट आय वॉन्ट टू बिकम समबडी वो तो मनीस खंयसून तरी येयला ताका थिंगा सुणो पासून पळयना मीन्स नॉट इवन अ डॉग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.